शांतादुर्गा कुंकळकारीण प्रकरणात जामनीचेर सुटका जाल्ल्या श्रेयाक बुधवारा दिवचल पुलिशेन लयराई देवीच्या जात्रेविशीं लोकांच्यो भावना दुखावपी स्टेटमेंट प्रकरणात अटक केल्या। न्यायालयान तिका 14 दिसांच्या न्यायालयीन बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या। श्रेयान कांय दिसा पयलीं शिरगांवच्या लयराई देवीचे जात्रेविशीं लोकांच्यो भावना दुखोवपी स्टेटमेंट केल्ले। एक सांगा रे दोणानो, तुम्ही जात्रा जातकूच बारांनी वचोन बसनात रे। जात्रा आसा सर, बरो देवडान रावता, जात्रा जाली घरा येवन सोरो पिता। ह्या प्रकारावयल्यान चाळविल्ल्या लोकांनी दिवचल तशेंच म्हापशें पुलीस स्टेशनार वचून बोवाळ घातिल्लो। दोनूय कडेन श्रेया विरोधात कागाळी नोंदयल्ल्यो। ह्या प्रकरणात दिवचल पुलीस श्रेयाक अटक करून हाडटा ही वावडी पातळ्ळे उपरांत लोक मोठ्या संख्येन दिवचल पुलीस स्टेशना भायर जमिल्ले। तिका हाडून माफी मागपाक लावपाची मागणी करून लोकांनी रस्तो आडावन धरिल्लो। श्रेया हाडून माफी मागपाक लावची हे मागणेचेर लोक ठाम आशिल्ले। लोक कशेच फाटी सरपाक तयार नाशिल्ले। दिवचल पुलीस उप अधीक्षक सागर एकोस्कार तशेंच पेडणेचो पुलीस उप अधीक्षक जिवबा दळवी आणि उपरांत मयेचो आमदार प्रेमेंद्र शेटान लोकांची समजूत काढली आणि ते उपरांत लोक फाटी सरलो। तेका अरेस्ट केल्ले सगळे टायमींग तेका आमचे फॉर्मेलिटी अरेस्टाचे सगळे जाल्ले आसा। हांगासर कांयच ना, तूं जाय जाल्यार फाल्यां RTI माग तुका दिवपाक शकता। ना म्हणटा हांव सरळ सगळ्या फुड्यान RTI माग हांव तुका दिवपाक शकता। कस्टडीन आसा न्ही, कस्टडीन आसतना जर चुकून कोणी फातर सुद्दां आतां तूं म्हणटा आमी कांय करचें ना, तूं म्हणटा तुका विश्वास आसा, प्रत्येकाक कोणाचेर विश्वास आसता। तूं म्हण तरी चुकून मारलें आमची सर्वीस घालयता मरे तुमी। ह्या पळय जे आयज पुलीस आसा हांगासर हे आमच्याच तुमच्याच गांवचे आसा। हांव तरी म्हटलें एक बाबा मडगांवच्यान येयला, हे तुमचेच पुलीस आसा, सर्वीस घालयता मरे। मोर ओवर हांगासर कोड ऑफ कंडक्ट चालू आसा। आमी कितें करपाचें तुमी आतां हांव तुमकां इतलेंच सांगता, म्हाज्या कस्टडीन जर हांवें दवरीत फाल्यां सुट्टले आनी एक्चुअल सुट्टले, कायदेशीर सांगता। आतां आमी ताका जेसीन घालता ती 3-4 दीस सुटचे ना। आमी अरेस्ट करता दाखयता म्हणून सांगून आसा। आमी ज्या प्रमाणे उतर दिलां हांवें PI, कित्याक हांव पयर ज्या दिसा तुमी ऑफेन्स रजिस्टर केला त्या दिसा हांव नासलो। PIन म्हाका सांगलें, हांवें सगळें सांगलें अशें अशें आसा, तेंचे हे डिमांड करपाचें तें जर जेसीन ना आयकून घे, सपोज जेसीन ना, सो आतां जर ते जेसीन ना, आयज समज जेसीन गेले ना जाल्यार म्हाजे पुलीस कस्टडी जेसीन तरी आसा, खंय तरी एक कडेन आसतले, इतली तुका हांव गॅरंटी दिता। आमदार उलोवून आतां आमदार उलयता कस्टडी कितें जालां तेका न्हू ते जाणून घेवपाक लागून हांव गेल्लो तितून। तेका काल जे FIR जाल्ली न्हू अगेन्स्ट तेका हांगासर अरेस्ट आसले, थंयसून तेका बेल दिली आनी हांगासर तेका अरेस्ट जाली। ही अरेस्ट जेन्ना हांगासर जाली तेका ज्युडिशियल कस्टडीन दवरले। ज्युडिशियल कस्टडीन दवरपाक कारण कितें तेणी चलान सांगलां की तेका सेफली हाडपाक जाय आसलें, ही तेंची जबाबदारी आसली म्हणून तेका ज्युडिशियल कस्टडी दवरली आनी ही 4 जून पर्यंत दवरलेली। दुसरो विशय कसो, आमी तेका हद्द पार करपाचे म्हणजे आमी धरलेले आसा। हद्द पार करपाक जो प्रोसिजर आसा की आतां पुलीस स्टेशनान तेज्यो कितल्यो केसी रजिस्टर जाल्ल्या न्हू त्यो म्हत्वाचे आसता। आतां 3-4 जर केसी जर त्या मनशाचेर जर रजिस्टर जाल्ले आसा हय जाल्यार तेका गोंयांतसून हद्द पार करूंक शकता। हे आमी हद्द पार करपाक शकता आनी हे आमी मागणी धरून रावतले। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।